Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पावलून थेसलोनिकांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणींनो, तुमचो भावार्थ पळोवन आमच्याच अडचणयांनी आनी कोश्टां दुखी मोदें तुमचे विशीं आमकां बुजवण मेळ्ळी. तुमी सोमया सोबेन घोट रावल्यांत म्हणटोच आतां आमकां जीव भरलो. ताचे पासत आमी आमच्या देवा मुखार इतलो व्हड संतोश भोगता. त्या खातीर तुमचे विशीं आमच्यान कशें फावो ते पोरी देवाचे उपकार आठोवंक जायत. तुमचें तोंड पळोवंक आमकां मेळूं म्हूण आनी तुमच्या भावार्थाक कितें उणें आसा तें आमच्यान भरून दिवंक जावं म्हूण आमी दीस रात ताचे लागीं जोबोर पोरातून मागता. खुद देव आमचो बाप आनी आमचो सोमी जेजू, आमी तुमचे सोरी पावोशें करूं. जसो आमी तुमचो मोग करता तसो तुमचो मोग एकामेका थंय आनी सगळ्या मनशां थंय सोम्यान सुबामपणान वाडोवचो. सगळ्या आपल्या भोगतां बराबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रतायेंत चीर करूं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. मनशांच्या पुता धोवानो, चोलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं परतून मातयेक धाडताय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोरून वेता. अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यान रागाभरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. दीस उजवाडता, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासोशें कोर. सर्वेस्पराचें भोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कोर. होय, आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. उद्गार. जागृत जायात आनी तयार रावात. सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. देखून जागृत रावात. हें मात जाणो जायात. केन्ना चोर येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. म्हणटोच तुमी तयार रावात. कित्याक तुमी रावनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो.
घरांत आसलोल्यांक वखदार जेवण दिवंक दोनयान आपल्या घोराब्याचेर सोत्या दिल्लो विस्वाशी आनी शाणो चाकोर तो कोण? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय ताका मेळत तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तो ताका सगळे आपले दौलतीचेर सोत्या दितलो. पूण वास्कोळ चाकोर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो धोनी येवंक काळाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्या बराबर जेवंक आनी पियोंक लागत जाल्यार तो रावून आसलोल्या दिसा आनी तो नकळो आसलोले घडयेर त्या चाकराचो धोनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गोत दोंग्या सारकी जायशी करतलो. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ म्हणटोच तुमी तयार रावात. मातेव 24:40-4. नियाळाक आधार. भाग्यवंत आगोस्तीन उत्तर आफ्रिकेन जल्मलो. ताची आवय मोनिका एक क्रिस्ती ओस्तोरी, पूण ताचो बापूय भावार्थी. आगोस्तिनाक ताचे आवयन क्रिस्ती शिकोवण दिलोली, पूण संवसारी व्हडपणाक आनी मौजेक लागून ताणें ती होगडायली. भाग्यवंत आम्ब्रोज आनी ताचो शिकोवपी सिंप्लिसियानूस हांच्या उतरांचो आनी ताचे आवयच्या मागण्या आनी त्यागाचो प्रभाव आगोस्तिनाचेर पडून ताणें परतून क्रिस्ती जिवीत आपणायलें. उपरांत पाद्री, बिस्म आनी व्हड धर्मशास्त्री तो जावंक पावलो. ताणें दिल्ली क्रिस्ती शिकोवण आयज पर्यान पाप साहेब, बिस्म साहेब आनी देवशास्त्री वापरतात. सोमयाच्या येण्याक सदांच तयार आनी जागृत आसूंक आनी आपआपलो वावर विस्वाशीपणान करतलीं मेळूंक 2 उदाहरणां घालून जेजू आपल्या शिसांक शिडकायता. भाग्यवंत आगोस्तीन संवसाराक लोबदल्लो, पूण दुसऱ्यांच्या आदारान आनी आपले आवयच्या मागण्या वरवीं तो जागृत जाता आनी आपल्या जिवितांत नवसोडणी हाडून जेजूचो नीज पाटलावदार आनी परगोटणार जावंक पावता. देवान दिल्लें आपोवणें आनी कार्य विस्वाशीपणान पाळटा तो सुभागी, कारण विस्वासी चाकरांचें इनाम जोडूंक तो वेतलो. सोम्या कडसून घेतिल्ले शिकोवणेच्या प्रकासान आमी विस्वाशीपणान आनी थिरासणान आमचें कार्य पाळ्ळें तर शेवटाक भाग्यवंत पावलो बरोबर आमच्यांनी म्हणूंक जातलें, हांव बरें झुजलों, धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली, हांवें भावार्थ सांबाळ्ळो. सुर्गेंच्या बापा, आमच्या साद्या सामान्य जिवितांतल्यान जेजूक विस्वाशी रावंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.